प्रितीच्या भावनेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 4थो विसवोर वोड 43 ते 54 पर्यंत. John chapter 4 verses 43 to 54. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गलिलेयांतलो लोक पोरबेक गेल्लो. जेरुजाल्यांत पोरबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गलिलेयांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गलिलेयाच्या काना गांवांत आनीक एक फावट तो आयलो. आनी कफरनावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गलिलेयांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोंडीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, खुणा आनी विजमितां तेकल्या शिवाय तुमी भावार्थ करपाक ना. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हळें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हळें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. ह्या पासत खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल 2 वरांचेर ताचो जोर गेलो. ह्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलेलें. त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. ह्या खातीर ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. जुदेयांतलो गलिलेयांत परतून येतच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. प्रितीच्या भावनेनो आयच्या शुवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका राज अधिकाराच्या पुताक बरो करता. आनी आयज ह्या शुवर्तमानान आमी जेन्ना आयकता की ह्या राज अधिकाराच्या पुताचो जेजू बरो करता, ताका त्रासांतलो भायर सोडटा, तर हें अजबाचें काम कितें? जेजून कितलीं अजबां केलीं, जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, जेजून कितल्या लोकांक बरें केलें. पूण भाव भयणीनो, हो राज अधिकाराचो पूत एक जुदेवाचो मनीस नासलो. तो भायलो मनीस आसलो. आनी कितें घडटा? जेन्ना तो राज अधिकाराचो पूत जेजू कडेन येता, तो जेजूक आपल्या घरा धाडटा, घरा व्हरोंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, कित्याक गाय? ह्या राज अधिकारान जेजूचे सगळीं विजमितां जी केल्लीं ती ताणें आयकल्लीं. ताणें आयकल्लें की जेजू खूब मिलाग्री करता. तो म्हाका दिसता दोतोरा कडेन वचोन आनी दुसऱ्या वैजां कडेन वचोन ताका दिसता ताका कसलीच खात्री नासली की तो ताजो पूत बरो जातलो म्हणून. पूण ताणें आयकल्लें की जेजू दुसऱ्यांक बरें करता, तो पेकोणी दिता, तो मिलाग्री करता. हें सगळें आयकोन ताजो भावार्थ घट जाल्लो. खरें ताजो भावार्थ जो पयलो नासलोलो, तो आतां ही सगळी जेजूची खबर आयकोन ताजो भावार्थ घट जाता आनी तो जेजूशी येता. पूण जेन्ना जेजूशी येता तो म्हणटा, जेजू ये म्हज्या घरा कडेन, म्हजो पूत बरो ना. आनी त्या वेळार जेजू ताका म्हणना, बरें चल या, हांव तुज्या घरा येता. ताका म्हणटा, तुका कोणा दिसल्या बगर तुमी भावार्थ दवरची ना. तुका भावार्थ धरूंक जाता की हांव तुका तुज्या पुताक बरो करून पावतलो म्हणून. तो भुरगो आनी तो पाय कितें म्हणटा, जेजू मातसो बेगीन ये, म्हजो पूत मरतलो. आनी त्याच वेळार जेजू ताका म्हणटा, तुजो पूत मरचो ना, तुजो पूत भासतलो. आनी जेन्ना जेजू ताका त्या राज अधिकाराक ही उतरां उलयता, भाव भयणीनो, त्या वेळार तो राज अधिकार जेजूक म्हणना, हांव सतमाना तुवें कितें म्हणलां तें. तो कांय म्हणिना.
तो फकत जेजून मोडला ते सोत मानता थिंचो थान तो पयस वेता आनी जेन्ना तो आपलो वाटेर आसा थिंचो ताजे आपले ताजे चाकोर येतात ताका सांगता तुजो पूत बरो आसतलो म्हणून तुजो पूत वांचलो म्हणून कित्याक भाव भयणीनो ज्या वेळार जेजून ताका त्या राजअधिकाराक सांगले ते जावन आसले त्या 1 वरार दोनपारचें आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना ते चाकोर येतात आनी त्या मनशाक मेवतात त्या राजअधिकाराक मेवतात ते म्हणटात काल 1 वरांचेर जेन्ना जेजून ताका म्हणलेलें की तुजो पूत वाचतलो म्हणून बरो जातलो म्हणून त्याच वेळार ताका ताचो जोर वेता आनी ताका पेकोणी मेवता. भाव भयणीनो आयज आमकां कितें कळोन येता ह्या शुभवर्तमान जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता कितलीं जाणां आमी तें उतर आमी काळजान रिगून दवरता आनी खरेंच तें आमकां जालें म्हणून खरेंच आमकां तें आमकां मेवलें म्हणून आमी कितलीं जाणां भावार्थ दवरता. कितलो लोक आतां मागणें करता आमकां जेन्ना आमी त्रासान आसा कोणाक आमकां कितें कितें जाय आमच्या जिवितांत कोणाक आमच्या भुरग्यांक सर्वीस जाय कोणाक आमच्या घरांत पेकोवणी जाय कोणाक आमच्या जिवितांत आमच्या काजारी जिवितांत आमचो काजारो संबंद घट ना जाल्यार आमी मागणें करता आमी सोजमूंता की देव आमकां तें बरें करतलो म्हणून पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता जें देवाचें उतर सांगता तें त्या प्रमाणे आमी त्या भावार्थ दवरता तें खरेंच तें उतर पाळटा तेन्नाच की आमची मिलाक जाता. भाव भयणीनो कितले पाटी आमी देवाचें उतर आयकलां कितले पाटी आमी शर्मांव आयकल्या कितले पाटी आमी मिसाक गेल्या आमी इगोर्जेन गेल्या कितले पाटी आमी जें आयकलां तें आमी खरें ताजें सत मानलां आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या नाजाल्यार भाव भयणीनो आमी फकत आयकता तेजे उपरांत मागणें करता आनी आमी मागणें करीत आसा पूण आमकां कसलेच फायदो मेळोंक ना कसलोच उपाय जावंक ना आमच्या जिवितांत कित्याक आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरिना खरेंच तें उतर सत म्हणून देवाचें उतर सत म्हणून आमी मानिना. पूण आयज भाव भयणीनो आमकां कितें कळोन येता त्या राज अधिकारान जें जेजून सांगलेलें ताका ताजें सत मानलें आनी थिंचो तो गेलो जेजूचेर कोण आड उलोवंक ना कांय जेजूक म्हणूंक ना तूं येनाय म्हज्या घरा ताका दूख भोगूंक ना पूण जें उतरां जेजून म्हणलीं ताजेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी ताका ताची मिलाक फावो जाली. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता तें आमच्या मनाची नडसणणी करता तें उतर आमी पाळटा तेन्नाच की आमची मिलाक जाता. आमची मिलाक जायना मागणें करून आमची मिलाक आमकां बरें सगळें फावो जाता जेन्ना आमी भावार्थ दवरता तेन्ना when we are believing the word of God not when we are praying. देखून भाव भयणीनो आयज तान आमी हें उतर जेजूचें उतर देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया आमच्या मनाची नडसणणी फकत आतांच न्ही दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या मनाची नडसणणी करुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या उपरांत आमकां खात्री आसतलीच की आमी हें देवाचें उतर आमकां जैत हाडटलें म्हणून कित्याक जेजून आमकां खुर्सार जैत हाडलां सगळें सोंपारलां आनी सगळें आमकां घडोवन हाडलां. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया आनी जैतिमन जिवीत हें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आयज तान आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोड तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.